देशाक स्वातंत्र्य मिळवून दिल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांची स्मारका भाजपा उबारतले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी व्यक्त केल्या। देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 50 वर्सां जाल्ली तेन्ना गोंयान काँग्रेसीचे सरकार आसले, मात तांकां हो म्हत्वाचो दीस फावो त्या प्रमाण मनोवपाक जालो ना अशें मत तांणी व्यक्त केलां। फाटल्या 25 वर्सांत कितें जालें ताच्या परस देशाक 75 वर्सां पुराय जावपाची खोस भाजपाचे सरकार मनयतात अशें ताणें म्हणलां। हो विषय वेगळ्या तरेन आमी हाताळटले। आझादी का अमृत महोत्सव आसाच आनी आमच्या देशाच्या किंवा आमच्या प्रदेशाच्या गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर आनी मुक्ती खातीर ज्या झुजाऱ्यांनी आपले बलिदान केल्ले आसा तांचे स्मारकां ही व्यवस्थीत रित्या ह्या सरकाराच्या अंतर्गत जातली। सुभाष एक प्रश्न आसा की तुम्ही जेन्ना फ्लॅग दिले लोकांक म्हणजे थोड्यांक सप्लाय केले तेन्ना रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो लोकांचो? रिस्पॉन्स वॉज ट्रिमेंडस। आज म्हज्या सांगे मतदारसंघान भितर साधारण 6000 फ्लॅगांचें डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आसा। आनी ती कित्याक लागून काँग्रेस सत्तेन आसली म्हणून जावन आशिल्ली ना, आमी जेन्ना काँग्रेस हांव म्हणटा आसतना आमकां याद जायना की येदे मोठ्या प्रमाणान जशें जावपाक जाय आशिल्लें, कारण एक मायलस्टोन आसता, 25 वर्सां जाता, 50 वर्सां जाता, 75 वर्सां जाता, 100 वर्सां जाता। तो मायलस्टोन ज्या रितीन सेलिब्रेट करपाक जाय आशिल्लो त्या रितीन तो त्या वेळार जालो ना। ताजेर भाश्य करून कांय ना, पूण आमी ह्या वेळार 75 वर्सां जेन्ना कंप्लीट जातात तेन्ना देशाचे महान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन हो जो मायलस्टोन आसा तो मोठ्या प्रमाणात आमच्या राष्ट्रीयत्व जागोवपा खातीर केल्लो आसा।